आमकां बरें घर आसा जाय, त्या घरा भितर थंड जावच्या खातीर बरी एक एअर कंडिशन जाय जाय, बरें आमकां जेवणाचें साल, बरें टेबल आमकां कदेलां जाय जाय, बरें कटलें जाय जाय, ताजे वयर बरें वय मॅट्रस जाय जाय, बरें बाथरूम आसा जाय, आनी आमच्या घरांत बरी टी व्ही आसा जाय, बरें सावंड सिस्टम्स आसा जाय, सगळे सवलती आसा जाय, पळोवंक सोबीत आसा जाय, मजबूत घर आसा जाय, घरा भोंवतणी इल्लो जागो आसा जाय, तोट आसा जाय, भाग आसा जाय, फुलां झाडां आसा जाय, बरी उदकाची बांय आसा जाय, मातनी जिवितांत ल्हान आसतना बरें शिकप आसा जाय, तरणाटपण येताना बरी तालेंतां दिणी आसा जाय, आनी खास जाल्या उपरांत बरी आपुरबायेची पतीन आपुरबायेचो घोव जाय जाय, बरीं भुरगीं जाय जाय, बऱ्या फुडारा पावल्लीं भुरगीं जाय जाय, आनी बरो मान गौरव संवसारार बरो हुद्दो जाय जाय, बरें काम जाय जाय, बरो व्यापार वयवड जाय जाय, बागेंत आपल्या कृशेंत बरें बेळ जाय जाय. वय मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत संवसारी तरान ग्रेस्काय आनी समृद्धी आमी सर आशेता, पूण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता हे सगळे संवसाराची ग्रेस्काय, संवसाराची समृद्धी आसून जर तर समाधान म्हजें थंय ना जालें, समाधान आनी शांती तुजें थंय ना जाली, दुसरें सगळें आसून सगळें व्यर्थच जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. समयाचे नांवे आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोप तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. आमच्या पुनर्जिवा समया जेसू क्रिस्तांतय अधीक मोगाचें न्हू, तुमकां एक बरो वर्तो कृपेचो दीस हांव मागतां. आमी पास्काच्या काळार आसा आनी पास्काच्या काळार पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी तयाराय करता. देखून परवां मेच्या 18 तारखेर आमी 26 वरांचें मागणें दवरलां. देवी कुलरेत्री मंदिरांत सकाळीं 6 वरां तावन शनवारा, दुसऱ्या दिसा आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत 26 वरांचें पेंतेकोस्ताचें जागरणेचें मागणें आसा. तुमकां सगळ्या इस्तांक मोगाचो स्वागत. मेची 19 तारीख आयताराचो दीस पेंतेकोस्ताचो दीस जावन आसा. आमी हरी एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान भरा जाय म्हूण सर्वेस्पर देव आशेता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकात थंय सर्वेस्पर देव सगळी सर्गींची देणी आमकां तो दिता. आज मोगाचें न्हू, दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान आनी मानान हांव तुमकां स्वागत करता. आतां आमी एक गीत गावया आनी समयाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हज्या जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हाका जिवा. सुमिया म्हज्या राया सर्गीच्या, सुमिया म्हज्या राया सर्गीच्या. लागता मोगाक दयाळ देवा तुज्या, लागता मोगाक दयाळ देवा तुज्या. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हज्या जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हज्या जिवा. तुजे विणे अर्थाहीन हे जिणे, तुजे विणे अर्थाहीन हे जिणे. दी तुजो सांगात सर्गी देणे, दी तुजो सांगात सर्गी देणे. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हज्या जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हज्या जिवा.
प्रार्थुया. सर्वोपरा आनी सर्गींच्या देवा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ती आमकां भरोन तांच्या बापान जिवीत दिलाय. ताचे थंय आमी एकवटान आसल्या वेळार आमकां भरोन तांच्या बापान जिवीत मेळटा. ताचे तावन खऱ्या दाखवाली तावन आमी मेकळे जाल्ल्या वेळार सुकून गेल्ल्या फांट्या बरी आमी जाता. आमी निर्फळ जाता मात न्ही, आमी आमच्या जिवितान नाश जाता. देखून सर्गींचे बाबा, ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे परतून आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेक तूं फाटी आपण हाडताय. ह्या मागण्याच्या सर वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. हर एकल्यान तुजो वैयक्तीक विशेष दैवीक आनी सर्गीचो अनुभव तांकां दी बापा. तुज्या लागीं परातून मागता आसतना तांचेर आशिर्वाद घाल. तांची दुखां पसून काड. सबार जाणां तांचे पैकी एकसूरपण अनुभव करनासात. विशेष जावन तांच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणा वरवीं, तांच्या जिवितांत विशेष सलवणे आयिल्ले वरवीं, जायते पयशे दुडू तांणी होगडायलेल्या वरवीं, ह्या तांच्या जिवितांत तांचें योचन येवजण निर्फळ जाल्ल्या वेळार, ह्या तांणी चिंतनांतलें जावंक नजो आसलें तांच्या जिवितांत घडिल्ल्या वेळार असल्या समेस्तांक बापा तूं जिवितांत नवो बरवसो दी. पिडेस्तांची पिडा गूण कर. तुका साज जालें कितेंच ना बापा, तूं गूण करनार. जेहोवा रफिका, जेहोवा राफा, वैजांचो वैज दैवीक वैज जावन आसाय. सोसूं जायना ती दूख सोंसची. जायती पिडेस्तां आसात बापा, तांची दूख हळू कर, तांची पिडा गूण कर. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर. काजारी जिवितांत बरी दादोसकाय तांकां शांती समाधान फोव कर. एकामेका एकवटान जिये शंकर. भुरग्यांनी हांव बापाय विधेय जाय शंकर. कुटुंबांत असले हरी एक वायट पयस कर. कुटुंबाच्या सांद्या मदें वर्त माया मोगानी एकवट फोव कर. बरी पवित्र भाग्यवंत कुटुंबां आमची जाय शंकर बापा. तुज्या भुरग्यांची हरी एकल्यांच्यो गरजो बापा तूं तांकां ते फावो कर. जे कितें तांकां गरजेचें तें सगळें दिवन तांचें जिवीत दादोशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. भोव मोगाचेनो, तुमकां विशेष कृपेचो दीस हांव मागतां. सांगाता मेळोन देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. ह्या संवसारांत आसतना मोगाचेनो हर एकल्यांक आमकां आसची ती आशा कितें जावन आसा, आमच्या जिवितांत आमी ग्रेस जायचे, आमच्या जिवितांत आमी समृद्धीचे जायचे. ग्रेस काय म्हणटाना केवळ पयशे भांगार दिरवे मात न्ही, आमच्या जिवितांत आमकां बरी भलायकी जायचे. आमच्या कुडींत आमकां विशेष त्राण आसाचे, सकत आसाचे. एक बरी कूड आमकां जायचे, आकर्शीक सबायेची बरी कूड आमकां जायची. आनी आमकां बऱ्यांतली बरी वस्तुरां आमकां वय हेरांक आकर्शीत करचेच आसली, हेरां मुखार मानसुगेची वस्तुरां आमकां जायची. सर बरें सवलती आमकां जायचे. सगळ्यां आमकां आशा आसता कितें, एक बऱ्यांतले बरें एक मोबायल जायचे आमकां. भोव आधुनीक आनी सर तरांचे आधुनीक कितें ते म्हणटात मॉडर्न डिस्कवरी कितें जाल्यात. आमचें जिवीत बरें करून घेवंक ते सगळें त्या मोबायलाचेर आसाचे. आमकां बरें घर आसाचे, त्या घरा भितर थंड जावच्या खातीर बरी एक एअर कंडिशन जायचे. बरें आमकां जेवणाचें साल, बरें टेबल आमकां कदेलां जायचे, बरें कटलें जायचे, ताजे वयर बरें वय मॅट्रस जायचे, बरें बाथरूम आसाचे. आनी आमच्या घरांत बरी टीव्ही आसाचे, बरें सावंड सिस्टम्स आसाचे, सगळे सवलती आसाचे, पळोवंक सोबीत आसाचे, मजबूत घर आसाचे. घरा भोंवतणी इल्लो जागो आसाचे, तोट आसाचे, भाग आसाचे, फुलां झाडां आसाचे, बरी उदकाची बांय आसाचे. मात न्ही जिवितांत ल्हान आसतना बरें शिकप आसाचे, तरणाटपण येताना बरी तालेंतां दिणी आसाचे. आनी खास जाल्या उपरांत बरी आपुरबायेची पतीन आपुरबायेचो घोव जायचे, बरीं भुरगीं जायचे, बऱ्या फुडारा पावल्लीं भुरगीं जायचे. आनी बरो मान गौरव संवसारार बरो हुद्दो जायचे, बरें काम जायचे, बरो व्यापार वैभट जायचे, बागेंत आपल्या कृशेंत बरें बेळ जायचे. वय मोगाचेनो, आमच्या जिवितांत संवसारी थरान ग्रेसकाय आनी समृद्धी आमी सर आशेता. पूण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता, हे सगळे संवसाराची ग्रेसकाय, संवसाराची समृद्धी आसून जर तर समाधान म्हजे थंय ना जालें, समाधान आनी शांती तुजे थंय ना जाली, दुसरें सगळें आसून सगळें व्यर्थच जावन आसा. देखून आशिर्वादा पैकी वर्तें आशिर्वाद, ग्रेस काय पैकी भोव मोलादीक ग्रेस काय जावन आसा, शांती आनी समाधान. देखून पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करता आसतना स्वामी जेजू पेंतेकोस्ता विशांत पवित्र आत्म्या विशांत उलयता आसतना तो आमकां म्हणटा, जो आमच्या वांजेलां 14व्या वसरांत 20 आनी 7 वळीर, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत मोगाचेनो शांती आनी समाधान हाडून येता.
आनी तो म्हणटा म्हजी शांती म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. देखून मोगाच्यान आमकां संवसाराचें समाधान संवसाराची शांती पावना. आमकां दैवीक शांती जाय, दैवीक समाधान जाय, दैवीक तृप्ती आनी संतृप्ती जाय. संवसारांत जाल्यार शांती समाधान दिवंक शकना. सोमी जिजू दिवचे ती शांती आनी समाधान आनी ती दादोसकाय आमी जोण घेतल्या वेळार आमी भियेना, आमी खावचे ना, आमी धंडळना, आमी निराश जायना. वी डू नॉट गेट इन टू टेन्शन, वी डू नॉट वरी, वी डू नॉट गेट इन टू डिप्रेशन, वी डू नॉट लूज होप. ताचे बदला बरोवन उमथोच्या मापान शांती समाधान आनी आनंद संतोष आमचो जाता. आनी सर्वेस्वर देव ही शांती समाधान म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत एका आवरा भशेन वळोवंक तो आशेता. इजाया प्रवादीचो बूक 60:6 वड. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजावण मेळटली. आनी थंयसर ताच्या पयली वळ 12वी वड वर्स 12 म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एके न्हये बरी हांव तिका शांती दितलो आनी बरो नोमतोच्या व्हाळा बरी राष्ट्रांची संपत्ती. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू, जेन्ना स्वामी जेजू दिवंक आशेता ती शांती समाधान तुवें आनी हांवें आपणायिल्ल्या वेळार, म्हणजे पवित्र आत्म्या स्वागत केल्ल्या वेळार, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन घेतल्या वेळार, पेंतेकोस्ताचो अनुभव जाल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव एका नये भशेन आमकां शांती दितलो. बरोवन ओमतोच्या व्हाळा बरी राष्ट्रांची संपत्ती. कितें ती राष्ट्रांची संपत्ती? राष्ट्रांची संपत्ती जावन आसा. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक रडतना बुजयता गे, देव आमकां बुजयतलो. तेन्ना आमचें तें असलें दूख भुसतलें, आमचें तें असलें विशेश निराशपण देदेस्पर सगळें आमकां सोण वेतलें. जेरुसलेमांत खरी बुजावण आसतली. आमी पळयता स्वामी जेजू खंय सगळ्यांनी गेलो थंयसर ताणें बुजावण दिली. सामार्याच्या स्त्रियेक जेजून बुजयलें, तिचें तें असलें अशांती नासमाधान पयस केलें. थंयसर जुवांच्या वांजलांत 8व्या वर्सांत आमी वाचता, एका पातकी स्त्रियेक सकट मेळोन फातरावंक पळयतात. तुमी चिंता मोगाचें न्हू, जीव आसा त्या स्त्रियेक, तरणाटी जावंक पुरो 25, 30, 40 वर्सां भितरली स्त्री ती. सगळी फातरायता आसतना तिच्या आंगार मार पडटा आसतना तिका भिरांत दिसता, खंडी जावन मरता कोण ना म्हणून. दोळ्यांक काळोख येता, माथ्यार पडटात मार, आंगार पडटात ते फातरांचे मार, कुडीर पडटात आनी चारय कुशीन जावन लोक बोब मारता, खालकिता. केतो व्हडलो आखान तिचेर आयिल्लो जावंक पुरो. आमी जाणा मणिपुरांत थोड्या स्त्रियांक नागडें करून चार जायतो जण सांगता तिका पुरुशां वार व्हरता आसतना तिच्या आंगार हात घालतना कसलो अनुभव तिका जाला जावंक पुरो. भिरांत खावची न्ही आपादर मरणाची ती भिरांत तिका आरावन धरल्या. तसली भिरांत त्या स्त्रियेच्या जिवितांत येता आसतना थंयसर मोगाचें देव सोम्या जेजू थंय तिच्या जिवितांत प्रवेश जाता. तो तांकां थंयसर आसल्या म्हणटा, सगळे रावया तुमी फातर मारचे. पयलें तुमचे पैकी कोण फातर करनातलो आसा तो मात्र फातर मारून दी. त्या पातकी स्त्रियेक देवूच तिच्या जिवितांत आयिल्ल्या बरें भगलें. सगळ्यांनी फातर मारचे रावयलें, मातनी बोब मारचें, कालकुंचें, तिका फातकी म्हण वलावचें सगळ्यांनी रावयलें. पयले फावटी एकलो तिच्या जिवितांत तिका पातकी म्हण आपयना. मगार देवाची धूव म्हण वळखता. ती एक इस्रायल देवाची परजा, अब्रामाची दुती. ती कांय बोगणां आसात, ती कांय कुडींत जीव आसा, ती कांय दुखता कोणें मारल्यार, फातर मारल्यार. आनी तिचे सांगता हेरांनी पातक केलां, तिणें केल्ल्या पातका केवळ ती मात कारण न्ही, जायते दादले कारण आनी तिचें कुटुंबी कारण तिका तसल्या एका परिस्थितींत घालूंक हें सगळें समजोवचें तसलो एकलो आसा. तो जावन असो सोरपदवेदार सोम्या जेजूच्या रुपार तिच्या जिवितांत आयला. ते मोगाचें न्हू, समजतच तिच्या जिवितांत तिका बुजावण मेळ्ळी. जेजू मोगाचें न्हू तशेंच बुजावण दिवंक तांच्या घरा येता. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 10व्या वर्सांत 30 आनी 8 वडेतान 40 आनी 2 वळ पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. सोमी जेजू चलोन थकुल्लो आनी तो बेथानीक पावता आसतना कोणाक पळय लोक पातकी स्त्री म्हण आपयतले. त्या मरियेचें घर थंय आसा म्हण तो जाणा आसलो. देखून शेजारच्यांनी सगळ्यांनी तिका पातकी म्हण आपयता तर सोमी जेजू तिचे वयर आसलें काळंक, तिचे वयर आसली ती अवमर्याद, तिका मेळिल्लो तो अवमान काण, तिका मान गौरव आनी सन्मान दिवच्या खातीर मार्ताचे आपोणे स्विकार करून घरा येता.
मार्ता सुमिया जेजू घरा पळयता. मार्ता सांगता गेल्लो जेजू मरियेकी मेळटा, तांच्या भावा लाजाराकी मेळटा. तांची आवय बापूय मरण पावली आनी ती विशेष दुखांत आसली, निराश आसली, देदेस्पर आसली, कोण ना तांचे सांगता. तसल्यांच्या घरांत जेजू येता, तांकां तो बुजयता. तांच्या घरांत रावून जरा तावन आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक गुण करता, देवसार लागलेल्यांचे देवसार धांवडयता, अजापां विजमितां करता आनी सुवार्ता परगट करता. कितलो मान आनी गौरव त्या बेथानीच्या कुटुंबाक मेळ्ळो. आज पर्यंत मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक खंयसर परगट जाता थंयसर मोगाचें न्हू बेथानीच्या कुटुंबाचें नांव काडटात. मोरी, लाजर आनी मार्ता म्हणून तें नांव खाण तांकां मान आनी गौरव मेळटा. अवमर्याद लज आनी सर तराचे वायट अनुभव करनासल्यांक स्वामी जेजू तांच्या जिवितांत येवन मान, गौरव, वैभव, परजळ, महिमा, सर्गींची आशिर्वादां जोड दिता. हांगासर आयिल्ली एका भयणीची जिवीत कथाला म्हाका उडास येवचें. हांवें केदाळ हरयेपटी सांगता जर नांव सयत बदलीत हांव. मॅगदलेन म्हणली एक भयण, ती 9 जाणां भुरग्यां पैकी एक, आनी तिच्या भावांच्या भयण्यांच्या बऱ्यापणा खातीर तांच्या काजार खातीर ताच्या आवयन आनी बापायन तिका काजार करूं ना. कित्याक ती वेळार शिकले, बऱ्या कामाक लागल्या, बरो सांबाळ मेळटा आसतना ती मुंबईत आसली. 3 जाणां भुरगीं जाल्यार मुंबय आसली. ती बरें करून काम करतले आनी पयशे जोडटाले देखून ताच्या पयशांनी तिच्या भयण्यांचे, भावांचे सगळ्यांचे काजार केले. तांकां घरांत सयत करून दिलें. आवय बापायचें घर सयत केलें मुंबयन, पूण हिका काजार करूं ना. हिचें काजार पाटी 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 पडलें. आनी आतां तिका समजता. ती म्हणटा थोडे फावटी बरें सैरीक आयल्यार आवय बापायन नाका म्हळें, कित्याक हेरांच्या काजाराचेर तांकां चड बगलें, तांकां चड शिकप ना, या तांकां काजार जावंक कश्ट पडना. हें बारी सोबीत सयत आसलें. हाचें काजार करूंक ना. आनी वीज मीत म्हणल्यार बरी. आवय सरली, बापूय सरलो, तिचे भाव सरले, भयणी सरल्यो. पळया आतां ताच्या भावाची एकलें धूव काजार जाल्या उपरांत गोवा सोडलां आनी तें घरा येवन रावलां. आनी आतां ह्या मॅगदलेनाच्या नांवार कांय पयशे नात. तिचे म्हणले पयशे सयत भावाच्या नांवार करून दवरले आवय बापायनी. भाव सरल्या उपरांत धुवेक दिल्यात. धूव हिने पयशे विचारता, म्हणटा तुका कित्याक जाय, काही पयशे दिवंक आसल्यार म्हाका सांग, हांव बँक ट्रान्सफर करता. आनी असली परिस्थिती तिका रेतेरी हेजी जाल्लें देखून ती तिच्या भावाच्या दुयेक सांगता केवल टिकेट काड, इल्लेशे पयशे 1000 रुपये तिच्या हातान दिवन तिका गांवांत धाडला. तिकून खंय पयशे करचे जाल्यार तिका भिरांत 1000 रुपये आतां खंय कसून येता कोण हांव. तिच्या बँकान ती म्हणटा खंडी जावन 1 करोड या करोडा वयर पयशे आसतात पूण भावाच्या दुयेच्या नांवार आसा. आनी तिका आसा ती विशेश दूख. आवयचो मोग ना, बापायचो मोग ना, भावाचो मोग ना, भयण्याचो मोग ना. तांच्या खातीर तेणी जिवीत दिलें, तांचे तावन कांय मोग मेळना. मात न्ही तांच्या भुरग्यांक तावन तिका कांय मोग मेळना. मात न्ही आज तिजें जिवीत अस्थिर जावन आसा. तिच्या नांवार घर ना, तिच्या नांवार पयशे नात. असल्या भयणीक मॅगदलेनाक जेजू हांगासर बुजयता. देव आपलें उतर धाण बक्षिता. देव तिका धैर्य दिता. देव तिका बरवसो दिता. घरांत तिका जायते कश्ट आसा. कित्याक भावाची धूव घरा आसा तरी गोवा सोडलें, तें सोरो पियेता. तिच्या दोळ्या मुखार तें बिडी सिगरेट ओडटा. तिच्या जिवितांत तिणें सोरो पियोना, बिडी सिगरेट ओडना. पूण असल्या परिस्थितींत रावची जाल्यार देवाचें उतर तिका बळ दिता. म्हणटा कोणें तिका थंयसर दैवी कलरित्र मंत्राचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान यूट्यूबाचेर धाडूंक सुरू केलें. आनी दिव्य आनी लायव्ह तें सर्मावय तिणें आयकूंक सुरू केलें. आनी तें आयकत आसतना तिका जायती बुजावण मेळ्ळी. देवाच्या हाजरपणांत तिका सुख, संतोष, शांती, समाधान मेळोवंक सुरू केलें. आनी ती म्हणटा आपूण केदींच भियेना, कित्याक स्वामी जेजू म्हजे सांगाता आसा. ती म्हणटा देवाचें उतर तिच्या लागीं आयलें. इसाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 4 वर्सवर 10 बोर्ड. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत फोळून वेतीत, दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग कितेंच तुका सांडचो ना. म्हज्या शांतीचो करार तुका केदींच तुजे तावन हांव काडचो ना. उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जशें तें मॅगदलेनाक देवान बुजयलें, धैर्य दिलें, तिच्या सर गरजांनी देव पावलो. तुज्या जिवितांत कितलेय कश्ट आसूं पुरो, कितलेय समस्या आसूं पुरो, कितले अनवरां आसूं पुरो, सर्वेस्पर देव तुका म्हणटा तूं भियेनाका, तूं घाबर नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. आमच्या जिवितांत मोगाचें नांव आमची शांती समाधान नास जाता. कित्याक आमच्या जिवितांत जायते जाण दुस्मान सयत आमकां येवन आमकां दोसतात. आनी असले दुस्मान आमच्याच कुटुंबांत थोडे फावटी आसतात. आनी एकलो येवन हांगासर येवन म्हाजे लागीं रडता, फादर म्हजो बापूयच म्हज्या विरोध जाला. आनी म्हजो बापूय आनी म्हजी एक भयण मेळोन ती एक जाल्यान. म्हजी आवय चड उलयना, ती सादी. म्हजे उरलेले भावय भयणी कोणी उलयनात. ही एक म्हजी भयण आनी म्हजो बापूय सांगाता म्हणून म्हजे आसले आस्त वदीक सयत म्हाका मेळना अशें केलां. आनी हांवच म्हज्या घरांत परकी जालां. म्हज्या बायले मुखार म्हाका अवमर्याद जाल्या. म्हजी बायल म्हणटा
तुज्या आवय बापायची आस्त असली मालगड्यांची आस्ती सगळ्या भाव भयणी दिता आसतना तुका कित्याक दिवना? आतां म्हज्या बायलेच्या मुखार आनी बायलेच्या कुटुंबा मुखार म्हाका अवमर्यादांनी लज जाल्या. आनी तसलो भाव हांगासर आयिल्लो रेतेर करता आसतना रेतेर वेळार ताका मेळ्ळेलें तें देवाचें उतर. जेरेमाया प्रॉफिस बूक पयलो वसोर 19 वट जेरेमाया चॅप्टर 1:19 ते सगळे तुजे विरोध झुजतले पूण तूं भियेनाका, तूं भियेनाका कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. जेरेमाया चॅप्टर 1:19 जेरेमाया प्रॉफिस बूक पयलो वसोर 19 वट ते सगळे तुजे विरोध झुजतले पूण तूं भियेनाका कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत थोडे फावटी तुज्या मोगाच्या मनशांच तुजे विरोध झुजोवंक पुरो, थोडे फावटी तुजी बायल तुजे विरोध झुजोवंक पुरो, थोडे फावटी तुजो घोव तुजे विरोध झुजोवंक पुरो, आनी थोडी जाणां थोडे फावटी तुमची भुरगीं तुजे विरोध झुजोवंक पुरो, तुजी नातरां तुजे विरोध झुजोवंक पुरो, भाव भयणी या दायच्या या शेजारचे तुजे विरोध झुजोवंक पुरो. पूण सर्वेस्पर देव तुका जैतला पळयता आनी तोच भाव म्हणटा हांव दैविकलो रेत्रे मंत्र्याक आयिल्ल्या वरी देवाचें उतरच म्हज्या हातांतलें हांवें एक हातेर कशें घेतलें. कित्याक तो म्हणटा ताका मेळ्ळें तें देवाचें उतर. एफएस घरां बरलें पत्र पयलो अवसर 17 बोर्ड एफिसियन्स चॅप्टर 1:17 देवाचें उतर तुमच्या हातांतली एक तलवार कशी घेया. आनी त्याच पत्रान देवाचें उतर म्हणटा सर्प दिता देवाची सकत तुमची सकत जायची. आनी हो भाव म्हणटा देवान दिल्ली सकत, देवान दिल्ली हातेरां ती हांवें म्हजी करून घेतली. देवाच्या उतरांतय हांव ती रावता आसतना म्हज्या बापायन आनी म्हज्या भयणीन म्हज्या विरोध केल्लो गुटमोळ देवान तांचेच विरोध जायशी गेलो आनी ती म्हजे विरोध वचोन आज सगळी भितर घालून पळयता आसतना तांणी फर्जरी केल्या म्हणून तांचे विरोध आनी एका भावान केस केलचे बरी जाली आनी ती फर्जरी म्हणून तांकां कळ्ळें आनी तितल्यार ताणें वांटे केली रीतच सामानाय म्हणून कोर्टान फैसल दिलें आनी परत्यान वांटे जायचे जाले आनी परत्यान वांटे करता आसतना म्हजेंय नांव आयलां आनी येदोळ पर्यंत ते जागो आमच्या नांवार जावंक म्हज्या आवय बापायच्या नांवार जावंकूच जायते पयशे खर्चल्यात देखून त्या पयशेचे खर्चांनी कांय हांवें दिवचें पडोना. आतां म्हाका देवान उचित म्हणल्या बरी म्हज्या वांटाचो जागो म्हाका मेळच्या बरी कोर्टान थंयसर फैसल दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका पळयत पुसा कितें म्हणटा रोमा घरां बरलें पत्र 8 वसर 20 आनी 8 वट रोमन्स चॅप्टर 8:28 कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां तांच्या जिवितांत सकट संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तो भाव म्हणटा पादो सकट संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें केलें. म्हज्या भाव म्हज्या भयणीन म्हज्या बापायन जें कितें म्हज्या विरोध म्हूण केलें तें तांच्याच वायटा पडलें आनी म्हज्या बऱ्या पडलें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी दोळे दांपून आनी मागणें कर. सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत सकट संगती तुज्या बऱ्या पडाशें करता. तूं भियेनाका, तूं घाबरनाका, तूं निराश जायनाका, दजस्वर जायनाका. कोणीय तुज्या विरोध उबे रावल्यार ते तुजे विरोध जैते वंचावचे ना कित्याक सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसा. सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसा देखून फोरवत फोडून वयते दोंगर हालोवंक लागतात पूण देवाच्या शांतीचो खरार तुजे थावन देव काडचो ना. सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसा तोच तुजेर आशिर्वाद घालता. सर्वेस्परा देवा दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या हर एकल्यांच्या गरजा प्रमाणे बापा तांचेर बेसांव घाल. तांच्या जिवितांत असले हर एक वायटाची खोटेपणाची दुश्ट पाताळाची सगळी जे तुज्या कुर्साच्या पांयान तळा बस म्हूण गोबर करून उडय. तांचें जिवीत तूं नंदन कर. तांणी हातींच्या हर एका वावराचेर आशिर्वाद घाल. तांकां संपूर्ण बरी भलायकी दी बाबा. बाबा ह्या सगळी कोणाच्या कुडींत कसली कॅन्सर आसल्यार तें गूण जावं दी. एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस ह्या जिरवण्याचे कसली पिडा आसल्यार गूण जावं दी. मानसीक पिडा गूण जावं दी. मानसीक पिडे आसतना राती न्हीद पडनातल्यान बरी आसता न्हीद पडोवन दी. तांच्या सगळ्या कुडींत सवकासाय आसूं दी. थायरॉयडाचे समस्ये या कसलेच रितीचें वय दोळ्यांची दिश्ट उणें जावची या कानांत आवाज आयकोवचे बरी जावचो आनी वटिको जावची ह्या पिडेंतले तांकां निवार. हाडां अस्कस जावन स्पॉन्डिलायटीस जावचे या पाट दूख येवची पेंटाची दूख येवची दोंबरांगाटी अस्कस जावचे पांयांत दूख येवची या सर दुखींतले सर्गींच्या बापा तांकां हर एकल्यांक गूण कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय बापा आमचे हर एक मागणें तूं आयक आनी आमच्या गरजां प्रमाणे आमचेर आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी तुमचेय सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दी मोग तुजो ये देवा आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हज्या जिवा. दी मोग तुजो ये देवा आयक तूं प्रार्थन सांबाळ म्हाका जिवा. सुमिया म्हज्या राया सर्गीच्या
सोमिया मोजा राया सर्गींच्या लागता मोगाक दयाळ देवा तुझ्या लागता मोगाक दयाळ देवा तुझ्या दी मोग तुझो ये देवा ऐकतो प्रार्थन सांभाळ मोज्या जीवा दी मोग तुझो ये देवा ऐकतो प्रार्थन सांभाळ मोज्या जीवा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाचें नांव म्हजें नांव हांगासर बरयलां आनी हांगासर फोन नंबर गेला, हांगासर वेबसायट गेल्या डिवायन कॉल सेंटराक. केदार तुमकां वेळ आसता तुमी हांगासर भेट दिया. हांगासर हर एका शेनवारा एका दिसाचेर येतर आसा, हर एका हप्त्यांत वस्तेचेर येतर आसा. आयतारा सांजेर 6 वरार प्रारंभ जाल्यार ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसता. इंग्लिशांत, कोंकणींत, कन्नडांत विविध भासांचेर येतर आसात. केदींच विसरा नाकात. मोगाचें नांव तुमकां हांव बरें मागतां. तुमकां कसलेय मोगाचें नांव विनवणें तुज्या मागण्याची तेसां धाडणीक आसात ती तुमी धाडून दिया. आमी तुमच्या तेसां खातीर विशेश रितीन मागता. देव बरें करूं.